ब्रेस्तार 10 जुलै 2025 मुखेलवोड वायटाकारांक बोरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, खोडकारांक नितोळ करात, देंवचार काडात, तुमी फुकोट घेतला फुंक्या दियात. नियाळाक आदार 5वी शिकपी भुरगो शाळेंत सदांच बरो शिकून बऱ्या गुणान वर्गांत पयलो येतालो. शिक्षकां सांगता वो भुरग्यां सांगता ताची वागणूक बरी आशिल्ली. कोणूय भुरगो शिकपांत इतलो हुशार नासत जाल्यार तो तांकां सदांच आपलो आदार दिता. तशेंच फिरगोजेच्या मोळार वेदी सेवक कसो मोगान आनी हुशारकायेन सेवा करता. ल्हान भुरगो तो खरो, पूण ताच्या जिवितांतल्यान ल्हान ल्हान बऱ्या शिगुण्यांतल्यान जेजू तो पुरगोडटा. जें देवान ताका फुक्या दिलां दुसऱ्यांच्या बऱ्यापणा पासत फुंक्या तो दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, वायटाकारांक बोरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात आनी आदी. तुमी फुकोट घेतला फुंक्या दियात. आमचे थंय घडये व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री करूंक जावच्यो नात, पूण ह्या उत्सवीक वर्सांत आमी दुसऱ्यांक बोरवासो दितोली मनशां जावंक येता. देखीक गोरिबांक आदार दिवन, जाणट्या भावा भयणां सवें आमचो मोग दाखोवन, आमकां संदी मेळटा तेन्ना बोणकोणींत भेट दिवन, जावं घरांत पिडेक लागून कोस्टवतात तांची मोगान सेवा करून, हॉस्पिटलांत भेट दिवन, गरजेवंतां सवें उदार जावन, हातूंतल्यानूच आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक शकतात. हें सगळें आमच्या कुटुंबान पयलें सुरू करुया. मोबायल, पेट्स, टीव्ही हाचेर वेळ थोडो करून एकामेकाक आनी गरजेवंतांक वेळ दिवन देवालें देणें वांटुया. म्हजो थाराव गरजेवंतांक न्हूच फकत दुडवाचो आदार, पूण वेळ दिवन आनी मागणी करून तेंको दिवंक हांव वावुरतलीं.